नमस्कार येवकार गोवा टुडेज राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स 800 कोटी मोडून परवरे 6 लेन आणि वास्कोत 4 लेन फ्लायओव्हर केंद्र सरकारान मागयले टेंडर गोय सरकाराचो जुवारी वॉच टावर आणि विविंग गॅलरीक निविदा प्रस्ताव गोयात मंगळार मेरेन दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट बुधवार ब्रेस्तारा येलो राज्यात शिपडून पावस घरांचेर गाडयांचेर झाडां कोसळपाचे प्रकार फोण्या उदक रस्त्यार सरकारी नोकरे खातीर गोय सरकाराचे अप्रेंटिसशीप सर्टिफिकेटीचो जातलो उपेग म्हणटा मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशीप प्रोग्राम जाहीर 10,000 तरणाट्यांक खाजगी आस्थापनात सरकारी खात्यात संद पेडणे एक्सायजातल्या 28 लाखांच्या स्कॅमाचो तपास एक्सायज कमिशनर करता कोण सुटचे ना पैसे जातले वाशील म्हणटा मुख्यमंत्री आता मेरेन 11 लाख वाशील खेळ आणि युवा व्यवहाराच्या येवजण्यांची माहिती दिवंक खेळा मंत्र्याची पंच आणि स्वयंपूर्ण मित्रांक खातीर व्हीसी आवाज नाशिल्ल्यान पेड्ड्यार मंत्री गोविंदान मागली माफी फाउंडेशन कोर्साक गोयभरच्या 400 संस्थांचे अर्ज इत्सूक संस्थांक अर्जाक आनीक 2 म्हयने पोर्टल उक्ते शिक्षण संचालक म्हणटा फाउंडेशन पावड्यार नवे शिक्षण धोरण लागू परवरे जीसीए ग्राउंडार तयार जाता वानखेडे सारखी तांबड्या मातयेची पीच खास मुंबई सावन हाडल्या माती मॅची बऱ्यो जावच्यो निकाल लागचो गोयच्या बॉलरांक लाव मेळचो म्हण जीसीएचे पाऊल आणि कोपेला फुलां फळां बायत तळी आनी उडयो गोयभर सांजाव पोन्न्या गोंया धावजेर राज्य पावंड्यार सांजाव गोयभर फुल्लो विवा सांजाव परवरे आणि वास्को 800 कोटी मोडून फ्लायओव्हर उबारपाचो प्लान दोनूय प्रकल्पां खातीर केंद्र सरकारान टेंडर मागयल्यात कितलो तेप हुमकळिल्ल्या जुवारीच्या विविंग गॅलरी खातीरय गोंय सरकारान टेंडर मागयला ताच्या बरोबर ऑब्झर्वेटरी टावरा खातीरय टेंडर प्रकल्पाक सुमार 270 कोटींचो खर्च येतलो मोदी सरकाराच्या रस्तो येरादारी आणि महामार्ग मंत्रालयान पीडब्ल्यूडी वरवीं परवरे खातीर 6 लेन एलिवेटर कॉरिडॉराक निविदा मागयल्यात हो कॉरिडॉर सुमार 5 किलोमिटरांचो आसतलो तातूंत जोड रस्त्यांचोय आस्पाव आसा बीड सबमिट करूंक 3 जुलै मेरेन प्रात दिला 5 जुलयाक बीड उक्ती ह्या प्रकल्पाक सुमार 474 कोटी 64 लाख रुपया खर्च येतलो प्रकल्प पुराय करूंक 24 म्हयने मेळटले आनी मेंटेनन्साक 120 म्हयन्यांचो काळ दवरला MES कॉलेज ते बोगमळो जंक्शना मेरेन 4 लेन फ्लायओव्हरा खातीर टेंडर मागयला हो प्रकल्प सुमार 367 कोटी 65 लाखांचो 2 वर्सांत पुराय करपाचो मेंटेनन्स काळ 10 वर्सांचो बीड सबमिशनाक 26 जून मेरेन प्रात 30 जूनाक बीड उक्ते केंद्र सरकाराच्या ह्या 2 प्रकल्पां बरोबर गोंय सरकारानूय जुवारी पुलाचेर विविंग टॉवर आणि विविंग गॅलरी खातीर निविदा मागयल्यात प्रकल्पात डेकोरेटिव्ह लायटिंग आणि पार्किंग व्यवस्थेचो आस्पाव आसा हे काम सुमार 270 कोटींचे 26 जूनाक बीड सबमिशन आणि टेंडर 30 जूनाक उक्ते ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट गोंयांत मंगळार मेरेन दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला बुधवार ब्रेस्तारा पावसाचो नेट मातसो उणो आसतलो ह्या 2 दिसांक येलो अलर्ट राज्यांत शिपडून पावस सुरू घरांचेर गाडयांचेर झाडां कोसळपाचे प्रकार चालू जाल्यात फोण्या पालिका वाठारांतल्या व्हाळांत झाडाच्यो फांदयो वडयिल्ल्यान व्हाळ ब्लॉक सगळे उदक रस्त्यार खासा रिपोर्ट गोंय वेधशाळेन गोंयांत मंगळार मेरेन दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट दिला बुधवार ब्रेस्तार पावसाचो येल्लो अलर्ट राज्यात सध्या पावसा वाऱ्यान नेट धरला पेडण्या पेठेचा वाडा कोरगाव झाड पडले भटवाडी वड पडलो पेडीच्या वाडा कोरगाव हांगा समीर शेट्टी हांच्या शेडाचेर
वडाची झाड पडून सुमार 1 लाखाचें लुकसाण जाल्लेलें आसा आनी रात मेरेन तेंचे जे फायर ब्रिगेडीचे ऑफिसर आशिल्ले पेडणेचे हांच्यांनी येवन सद्या क्लीन करपाक आयिल्ले आसात आनी त्याच बरोबर भटवाडी कोरगांव हांगा रस्त्यार वडाचें झाड पडलें आनी रस्तो जो आसा पूर्ण ब्लॉक जाल्ले. मागीर फायर ब्रिगेड आनी पेडणे ट्रॅफिक सेल हांच्यांनी येवन ते क्लीन करपाक आयिल्ले. फोंड्या जीईसी कडेन एक झाड मोटारीचेर पडिल्ल्यान लुकसाण जाल्यार फोंडा पालिका वाठारांत उदक भरलें. हो व्हाळ तसोच जाल्ल्या कारणान सगळें पुलीस स्टेशन तशीच दुकानां सगळ्या लोकांनी भितर उदक घुसलेलें आहा. जाता तितके बेगीन तशेंच पब्लीक कॉफे फाटल्यान हॉटेला फाटल्यान तशेंच बारीक बारीक बस स्टँडांतल्या गाडी आसा सगळ्या गाडयांनी उदक घुसलेलें आहा. जाता तितले कित्याक लागून जालें हें जालें जें लोकांनी हितून सगळें उडयलां झाडां भितर. म्युन्सिपाल्टीन आपलें काम केल्लें आसा तरी आसतना लोक मातसो सुदारना, काडटा सगळें नालान उडयता म्हणून हे मिस्टेक अशी जाता आनी लोकांक त्रास जाता. फोंड्या पुलीस स्टेशनांत उदक म्हूण व्हिडिओ व्हायरल. फुडल्या 3 दिसांत जगला गडगड मारून मोठो पावस पडटलो म्हूण वेधशाळेची शिटकावणी. पावसात झाडां पोंदां तशेंच डेंजर वास्तू सकयल रावं नाकात, दर्या लागीं वचूंक नाकात म्हूण वेधशाळेन शिटकावणी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकारी नोकरे खातीर गोंय सरकाराची अप्रेंटिसशीप म्हत्वाची थारतली. कामाचो अणभव म्हण अप्रेंटिसशिपीची सर्टिफिकेट उपेगाक पडटली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. गोंय सरकाराचो अप्रेंटिसशीप प्रोग्राम जाहीर. वेगवेगळ्या खाजगी आस्थापना आनी सरकारी खात्यांनी वर्सा खातीर 10,000 तरणाट्यांक संद. 15 जुलयाक वर्ल्ड यूथ स्किल्स दिसा तरणाट्यांक अप्रेंटिसशीप दिवपाच्या कार्यावळीत मुख्यमंत्र्यांचे व्हर्च्युअल संवादा खातीर यत्न. गोंय सरकाराचो अप्रेंटिसशीप प्रोग्राम जाहीर. 10,000 तरणाट्यांक संद. वर्सभर काम मानधन वर्सा उपरांत सर्टिफिकेट. वर्ल्ड स्किल दिसा 5,000 तरणाट्यांक खाजगी आस्थापनांनी तशेंच 5,000 जाणांक सरकारी खात्यांनी आस्पावन घेवपाचो सरकाराचो प्लान. एके सायडींतल्यान गोंयांतल्या सगळ्या तरणाट्यांनी त्या सायटीचेर स्कील डेव्हलपमेंटाच्या पोर्टलाचेर आपलें रजिस्ट्रेशन करचें. दुसरे सायडींतल्यान गोंयांतल्यो सगळ्यो प्रायवेट सेक्टरांतल्यो सगळ्यो कंपनी इन्क्लुडींग गव्हर्मेंट ऑफ गोवाची सगळी डिपार्टमेंट्स ही रजिस्ट्रेशन करतली आनी मॅच करून त्या सगळ्या जाणांचो 1 वर्साचो अप्रेंटिसशीप कॉन्ट्रॅक्ट हो सायन करतले. आमचे स्कील डेव्हलपमेंट जनरेट करतले आनी तो कॉन्ट्रॅक्ट आमी दोगांयच्या मदलो कॉन्ट्रॅक्ट त्या भुरग्याक हँड ओवर करतले. फ्रॉम द 15th जुलय टू 1 वर्सा खातीर तांणी अप्रेंटिसशीप म्हणून काम करपाक जाय. पयलेच फावटी आमी गोंय सरकारान 5,000+ अप्रेंटीस फ्रॉम द 10th स्टँडर्ड टू ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट इवन दो इंजिनियर्स म्हणजे आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, WRD डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट हातूंत जे इंजिनियर सुद्दां जे अप्रेंटिसशीप जॉईन जावपाची सगळ्या जाणांक संद आसा. इन्क्लुडींग म्हणजे MTS पासून ते सगळे ITI ज्या तरेचे जेच्या कडेन क्वॉलिफिकेशन आसा ते स्किल्ड करचे म्हणून सरकाराचो प्रयत्न आसा. आमकां खात्री आसा की आमच्या सरकारी डिपार्टमेंटांनी कमीत कमी 5,000 पेक्षा प्लस अप्रेंटिसशीप आमी जॉईन करून घेतले. आमच्या बरोबर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे ज्यो पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जितके आसात ते सगळे म्हणजे गोवा शिपयार्ड आसतलो, MPTs आसतले, हेय तेज्या बरोबर आमच्या बरोबर ह्या सेक्टरात जॉईन जातले. अप्रेंटिसशिपा खातीर मानधन रिवायज केला. मिनिमम स्टायफंड जो आमी म्हटला विच इज एन फ्रॉम द 8,000, 10,000, 12,000, 13,000 विच इज अ मिनिमम. बट हांवें आत्तां जेन्ना डिस्कस केलें तेन्ना हो मिनिमम आसा. सगळ्यो प्रायवेट सेक्टरांतल्यो कंपनी हाज्या पेक्षा चड स्टायफंड म्हणजे अप टू द 20,000 रुपीज पर्यंत सुद्दां मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम बऱ्योचश्यो प्रायवेट कंपनी तोय स्टायफंड दिता. हातूंतल्यान गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो ताका रिफंड म्हणजे 2,500 फॉर द एम्प्लॉयर्स हो तांकां मेळटा डायरेक्टली. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इन प्रायवेट सेक्टरांतल्यान 1,500 DBT बेसिसाचेर आमी प्रायवेट सेक्टरान जे जॉईन जाता तांकां DBT बेसिसाचेर दिवपाचो विचार आसा. अप्रेंटिसशीप जो बरो काम करता पळय न्ही तेज्या कडेन जेन्ना ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट जातली ऑटोमॅटिकली तो थंयसरूच एम्प्लॉय जातलो प्रायवेट सेक्टरान. वयल्यान प्रायवेट सेक्टरान ह्या अपॉयंटमेंटाची ऑपॉर्च्युनिटी चड आसता. तांचे म्हणजे जेन्ना आमच्या एग्रिगेटरां कडेन उलयला पळय न्हू तांचे म्हणल्यार 30 to 40% अप्रेंटिसशीप दे आर एम्प्लॉयींग द फूल टायम इन देअर कंपनी. तेंची रिक्वायरमेंट ऑलवेज 30% रिक्वायरमेंट आसता. ते दुसऱ्या भुरग्याक कित्याक घेवंक वयतले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकार. पेडणे एक्सायजांतल्या 28 लाखांच्या स्कॅमाचो तपास एक्सायज कमिशनर करता. हातूंत जांचो हात आसा तांचेर कारवाय जातली. सगळे पयशे वाशील जातले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो.
पेडण्या एक्सायजांतल्या स्टाफान 77 लोकांक बोगस लायसनां दिवन 28 लाख रुपया लाटले म्हण बोवाळ सुरू आसा. खात्यांत आतां मेरेन ताचे कडच्यान 11 लाख रुपया वाशील केल्यात. सध्या तो स्टाफ निलंबीत आसा. पेडणे एक्सायजात 77 लिकर व्यावसायिकांक बोगस बिलां तशेंच बोगस लायसनां दिवन 28 लाख रुपया लाटपाच्या प्रकरणात राज्यांत खवदळ. सोरो व्यावसायिकांची लायसनां रिन्यू करपाक एका स्टाफान पयशे घेतले, मात ते पयशे बँकेन भरूकच ना. दुसरे वटेन ताणें व्यावसायिकांक बिल आनी लायसनूय दिले, मात जेन्ना सगळ्या व्यावसायिकांक खात्यान रिन्युअलाक नोटीसी धाडपाक सुरवात केली तेन्ना बिलां लायसन बोगस म्हणून प्रकार उक्ताडार आयलो. खात्यान आतां मेरेन त्या स्टाफा कडच्यान 11 लाख रुपया वाशील केला. पुराय रिकवरी जायना तो मेरेन त्या स्टाफाक निलंबीत केला. मुख्यमंत्र्याक ह्या प्रकरणा विशीं विचारले तेन्ना एक्सायज कमिशनर तपास करता. जांचो ह्या प्रकरणात हात आसा तांचेर कारवाय जातलीच म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. पूर्ण इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा आनी म्हाका 100% खात्री आसा की हांवें एक्सायज कमिशनर जो ताजेर काम करता त्याची सगळी रिकवरी जातली आनी जी एक्शन घेवपाक जाय पळय ती एक्शनूय घेतली वयतली. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. खेळ आणि युवा व्यवहाराच्या येवजण्यांची म्हायती दिवंक खेळा मंत्र्यान पंच आणि स्वयंपूर्ण मित्रां खातीर व्हीसी घेतली. ह्या वेळार गोंयच्या खेळगड्यांनी सरकाराच्या यत्नान ग्रांट्स मेळपाक लागिल्ल्यान खेळ मुखार वता म्हूण उपकार मानले. मात मंत्री स्वयंपूर्ण मित्रां कडेन उलोवपाक सुरवात करतनाच व्हीसीचो आवाजच गेलो. निमणे व्हीसी बंद करची पडली. तंत्रीक कारणाक लागून व्हीसी बंद करता म्हण सांगून मंत्री गोविंदान माफी मागली. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 कार्यावळी खाला खेळा आणि युवा व्यवहार खात्याचे येवजण्यांची माहिती दिवंक व्हिडिओ कॉन्फरन्स दवरिल्ली. खेळा मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी सरकाराच्या येवजण्यांविषयी माहिती दिली. नॅशनल इंटरनॅशनल पावड्यावेल्या खेळगड्यांनी सरकारी मजती खातीर उपकारय मानले. कार्यावळ बरी चलताली, मात खेळा मंत्री स्वयंपूर्ण मित्र आणि प्रतिनिधींकडे उलयतनाच ऑडिओ गेलो. निमाणे व्हीसीच बंद करची पडली. सगळ्यां कडेन उलयत आसतना बीइंग एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ गोवा ज्या तरेन आज खेळ आणि यूथ अफेर्साच्या माध्यमांतल्यान आमकां भुरग्यांचो विकास करपाक जाय, डेव्हलपमेंट करपाक जाय, त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमच्या आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्र्याच्या फुडारपणा सकल आमचें काम सुरू आसा. म्हजे डायरेक्टर श्री रोहित कदम हाणीन वेगळ्यो वेगळ्यो स्किम्स तुमच्या मुखार मांडिल्ल्यो आसात आनी गोंय सरकार मुखार व्हरता आसतनाच की ब्युरोक्रेसी, सरकारी अधिकारी, इलेक्टेड मेंबर्स, मागीर ते पंचायत लेवलाचेर आसूं, जिल्हा पंचायत लेवलाचेर आसूं किंवा गोंयच्या विधानसभेचे आसूं, लोकसभेतले आसूं, ह्या सगळ्यांनी जर काम जर आमी सगळ्यांनी जर बरोबर जर केलें जाल्यार डेफिनेटली वील टेक द स्पोर्ट्स किंवा गोवा एट द नेक्स्ट लेवल. हांव सगळ्यां कडेन अपील करता, जेंकां कोणाक प्रश्न जर विचारपाक जर आसत किंवा सजेशन्स दिवपाचे आसत जाल्यार तुमी सजेशन दिवचें. कॅन यू हियर मी? आवाज येता तुमकां? आवाज येता? Comment box. No audio. He says that from Faujia's sake, sir cannot hear anything. Vilesh Painter. मंत्री गोविंदान माफी मागली. सगळ्यांक म्हजो परत एकदा मायमोगाचो नमस्कार आणि वी आर व्हेरी सॉरी टू द इनकन्व्हिनियन्स ऑफ दिस नेटवर्क इश्यू. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळत राहात प्रुडंट. Anant Lakshmi and Son Ventures Private Limited presents its first startup project, Samruddhi Shridi Colony, a 21 independent 4 BHK bungalows. Call us today for booking and more inquiries. फाउंडेशन कोर्सा खातीर सुमार 400 संस्थांनी सरकाराकडून अर्ज केला. सरकारान नवे शिक्षण धोरण चालीक लायतना फाउंडेशन कोर्सा खातीर इच्छुक संस्थांकडच्यान अर्ज मागयल्ले. अर्ज दिवंक पोर्टल आनीक 2 म्हयने उक्ते दवरतले म्हण शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे प्रुडंटाकडे उलयलो. गोंय सरकार फाउंडेशन पावण्यार नवे शिक्षण धोरण 2020 लागू करता. त्या खातीर फाउंडेशन कोर्साक अर्ज करपाक सरकारान उलो मारिल्लो. आतां मेरेन खात्या कडेन सुमार 400 अर्ज आयल्यात. उत्तरेंतल्यान 150 अर्ज, जाल्यार दक्षिण गोंयच्यान 153. 97 अर्ज सेंट्रल गोंय सेंटरांतल्यान पावल्यात. लास्ट डेट आमी 15 जून दवरिल्ली, ती आमी एक्सटेंड केली. आतां अजून पर्यंत 400 परस चड लोकांनी रजिस्टर केला
आनी 120 सुमार सोसायटीनी ते पेमेंट बी फूल केला. सो पूण हाज्या फुडें ते आमचे ओपन उरतले आनीक 1-2 म्हयने तरी पळोवपाक. कित्याक आमी कट ऑफ डेट बरी फुडें दवरल्या. मे 2025 कट ऑफ डेट आसतली. तातूंत आतां रजिस्टर केला आनी फूल पेमेंट केला. तांकां परमिशनाक आमी प्रोसेस करतले. सगळें ऑनलायन जातलें. आमचे मनीस आसा ते वचून थंय फोटो काडटले, विडियो काडटले आनी मागीर तांकां बेज्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी तांकां परमिशन दितले. सो परमिशन दितकीर मागीर परत तांणी जशें ते फर्स्ट पयलींच्यान फुडें जाता तशें परमिशन मेळटकीर रेकग्निशनाक एप्लाय करचें पडटलें आनी हे फावंडेशनल लेवल 1, 2 आनी 3 जातले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार. घर संसार सांबाळपाच्या बायलेच्या कळाशे विशीं दुबाव ना, बरोबर ती स्वताची वळखय करूंक शकता हेवूय तितलेंच खरें. कितल्योश्योच बायलो आज आत्मनिर्भर भारताक हातबोट लायतना स्वयंपूर्ण गोंयच्या मार्गार आसात. आयची आमची स्वामिनी दिव्या डांगी ते ऑनलायन साडयो विकता. प्युअर सिल्क साडयां खातीर ते फामाद. म्हत्वाचें म्हळ्यार ते साडयो डायरेक्ट कारागिरांकडच्यान घेता होलसेलरांकडच्यान. बायलांची सगळ्यान लागींची गजाल म्हणल्यार साडयो आनी त्यो बी सिल्काच्यो साडयो. पण आजकाल एक प्रॉब्लम आमकां दिसून येता तो म्हणल्यार खंयचे प्युअर सिल्क आनी खंयचे मिक्स सिल्क हें कळपाक मुश्कील. ताका लागून आमकां एक जाय पडटा ते ट्रस्ट वर्दी सेलर. आमच्या बरोबर आज अशीच एक स्वामिनी आसा, दिव्या डांगी. हॅलो दिव्या, वेलकम टू आवर सिरीज. दिव्या, आमी तुज्या सोशल मिडियाचेर पळयता की तूं वेगवेगळ्या तरेच्यो युनीक अश्यो सिल्काच्यो साडयो घालता. सो तुवें कसो स्टार्ट केलो हो बिझनेस? आमी एक्चुली म्हाज्या आनी भयणीन एक्चुली 2019 स्टार्ट केल्लो. सो देन मागीर रोखडोच एंड ऑफ 2019, सो ऑलमोस्ट 4-4.5 वर्सां जालीं. मागीर रोखडोच लॉकडावन स्टार्ट जालो. सो आमकां जाणाच आसा लॉकडावनान डिमांड ऑनलायनाचो चड वाडलो. सो तेन्ना थंयच्यान आमचो चड बूस्ट जालो ऑनलायन. आनी एक प्रॉब्लम कितें जाता सांग, पयलीं बायलांक जर साडी घेवंक जाय आसली जाल्यार मार्केटान वचून हाताक टच करून तो मटेरियल डिफरन्स पळोवन करतले. पण आजकालच्या जमान्यान वी ऑर्डर ऑनलायन. सो तेजो तुका कितें फायदो जालो? हय, मेन म्हणजे ते फाटलीं 3-3.5 वर्सां ऑनलायनूच बिझनस आसलो म्हाजो. आनी मेन लॉकडावना खातीर चडशीं लग्नां बी चड भायर लोक पावूंक ना. बेळगांव शॉपिंग म्हण आमी वतात, कोल्हापूर, बेळगांव. सो थंयच्यान आमकां मेन कस्टमर्स येवपाक लागले. म्हापसा सोडून मडगांव, वास्कोच्यान सुद्दां कस्टमर्स, ओळख नाशिल्ली कस्टमर्स ऑन वर्ड ऑफ माउथ आयिल्ली आसा आनी तांच्यांनी एंटायर वेडींग शॉपिंग केल्ली आसा. सो थंयच्यान म्हाजो जो कॉन्फिडन्स मातसो वाडलो. दिव्या, तुका आतां ऑनलायन जेन्ना ऑर्डर येता देन हाव इट गोज अहेड? म्हणजे तुका आतां सपोज तुवें एक वॉट्सॅपार घातलो स्टेटस आनी इफ आय लायक अ सारी एंड आय वॉन्ट टू बाय, सो फुडें कशें कितें? ऑनलायन ऑर्डर म्हटल्यार म्हाका चडशी सगळी आवडल्यार डायरेक्ट फोटो धाडटा, बूक फॉर मी प्लीज, हांव बूक करता. इट्स नॉट दॅट का पयलीं पेमेंट म्हाका केन्नाच हांवें कोणा कडेन घेवंक ना. हाय रेंज आसल्यार मे बी 50%, बट अप टू 10,000 सुद्दां हांवें केन्नाच कोणा कडेन पेमेंट पयलीं घेवंक ना. कॅश ऑन डिलिव्हरी इवन पयलीं येता. सो सगळे पार्सल्स हांव म्हाज्या कडेन घेता, चॅक करता फूल क्वॉलिटी आनी देन आय डिलिव्हर इट टू द कस्टमर पॅक करून. सो दिव्या, ह्यो सारीज तूं खंयसरल्यान सोर्स करता? इज इट फ्रॉम वन पर्टिक्युलर प्लेस ऑर वन होलसेलर? हाव इज इट? नो, नॉट फ्रॉम वन पर्टिक्युलर. म्हटल्यार डिफरंट साडीजांचे डिफरंट ओरिजिनेट डिफरंट आसता. स्पेशल म्हटल्यार आतां ह्यो नारायणपेट आमी वयता. ही नारायणपेट फ्रॉम नारायणपेट टावन एक्सक्लुजीव फ्रॉम द विवर हँड वुवन आसा. सो पैठणी एक्सक्लुजीव पैठणी इज फ्रॉम येवला. कॉटन साऊथ इंडियन प्युअर कॉटन आसा. मागीर अश्यो कांचीवरम सिल्क्स आसा त्यो साऊथ इंडियन. सो सगळ्या कडेन खंयची स्पेशलिटी आसा थंयच्या विवरां कडेन कॉन्टेक्ट्स करून हांव हाडटा. सो यू गेट इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स? ओरिजिनल सोर्स फ्रॉम द विवर्स. आनी तुजी रेंज कितें आसा, स्टार्ट्स फ्रॉम टू एंड? प्युअर सिल्क रेंज स्टार्टींग फ्रॉम 5,000 टील 10-15,000 ब्रायडल कलेक्शन. सो ही आशिल्ली आमच्या बरोबर स्वामिनी दिव्या डांगी. बेस्ट थिंग म्हटल्यार शी गेट सारीज फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स. साहिल मांद्रेकरा बरोबर अपर्णा बडिगर, प्रुडंटा खातीर. वानखेडे ग्राउंडार तांबडे मातयेची पीच आसा, तशीच पीच आता पर्वरेच्या GCA ग्राउंडार तयार जाता. GCAन मुंबय सावन खास तांबडी माती हाडल्या.
रणजी मॅची निकाली थारच्यो. गोंय टिमीची ताकद बॉलिंग. यजमान गोंयाक ताचो लाव मेळचो तशेंच मॅचींचो निकाल लागचो म्हण स्पोर्टिंग विकेट करपाचेर भर. GCAचो सचिव उलयलो. गोंयांत जावपी रणजी मॅची चडश्यो ड्रॉ जातात. तशेंच गोंयचे टिमींत बरे बॉलर आसूनय यजमानांक ताचो लाव मेळना. हे लक्षांत घेवन GCAन पर्वरे ग्रावंडार तांबडे मातयेची पीच तयार करपाक सुरवात केल्या. रिजल्ट ओरिएंटेड स्पोर्टिंग विकेट तयार करूंक खास मुंबय सावन माती हाडल्या. आदली काळी मातयेची पिचूय पुनरुज्जीवीत करता. GCA सचिव प्रुडंटा कडेन उलयलो. ह्या वर्साक आमी एक डिसिजन घेतलें की आमी रेड सॉयल जी म्हणटात, जी तुमी वानखडेचेर बीन ग्रावंडार पळयली आसतली, जी रेड सॉयल आसता, ज्यो रिजल्ट ओरिएंटेड आसता बेजिकली, आनी स्पोर्टिंग विकेट आसतात. सो त्यो आमी ह्यो 3 विकेट्स ज्यो आसा मेन विकेटा त्यो आतां नवीन केल्या. प्लस आमी ज्यो ब्लॅक सॉयल आमची पयलींची ज्यो विकेट्स आसलेल्यो त्योय बी आमी रिवॅम्प परत खणून सगल्यो नवी माती हाडून घालून आतां परत सगळो जो सरफेस आसा, विकेटीचो सरफेस आसा, तो सगळो आमी परत प्रिपेर केला. आनी जेन्ना गोंयान खेळपाक येता, रणजी ट्रॉफी मॅचीस जाता, तेन्ना वरायटी कांय नासताली. सो एक म्हणजे एक स्टँडर्ड विकेट आसताली. सो खंय तरी प्लेयर्सांकय एक ती वरायटी मेळची, म्हणल्यार एक स्पोर्टिंग विकेट मेळची, हेजे खातीर हो आमी डिसिजन घेवन ही स्पेशल माती आमी बॉम्बे साकून हाडल्या. अंदूचो रणजी सीझन गोंय टिमीक बरो वतलो म्हूण अपेक्षा. सगळ्यांनी डिसायड केलें युनॅनिमस की ह्या वर्साक आमी हें करया म्हणून, कित्याक इतले वर्स जावूं नाशिल्लें तें आमी करया म्हणून. आनी आयज वी कॅन सी सम ब्युटिफूल 6 विकेट्स आनी एक्सपेक्टींग अ गूड सीझन फॉर द गोवा क्रिकेट, गोवा रणजी ट्रॉफी एंड द ज्युनियर टीम्स, एंड एक्सपेक्टींग अ गूड विकेट. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळकार. कोपेलां, फुलां, फळां. गोंयकार क्रिस्तांव सांजावाच्या मुडान. सेंट जॉन बाप्तिस्ताचे फेस्त क्रिस्तांव सांजाव फेस्त म्हण फुलयतात. इगर्जींनी मिसा उपरांत बायत, तळयांनी उडयो मारून गिटार आनी घुमटांच्या तालार सांजाव फुल्लो. पोन्न्या गोंया धावजे अंदूस सावन राज्य पावंड्यार सांजाव. पळयात गोंयभर मनयल्लो विवा सांजाव. आयज आमची बाणावलेची फिरगोची आमच्या पातुळांची घेवन स्नान जाता जुवांवांची आमी परत सुगरुयता. जरूय पावसाचो काळ, तरूय जायतो लोक नव्यान येवन आनी आतां हे पयले मीस जाल्ले आसा. आनी हे भाशेन मागीर जुवांव बाप्तिस्ताची भक्ती आमचे सगळे आसा. Culture, heritage, tradition is very important for us to show what we have. We have already started the theme of Goa beyond beaches, and as we travel to the hinterland and we start talking about our ecosystem in the hinterlands areas, in ecotourism and other areas, it is very important to take our festivities to the next level. We have only been talking about Shigmo and Carnival, so as we take those to the next level, we need to ensure that festivals which mean a lot to Goa. Sao João is a celebration of it's a feast which is celebrated. Similarly, Chikal Kalo. So all communities coming together, irrespective of religion, caste, creed, in Goa has been the theme. We go in each other's house for Diwali, Christmas, Eid, and similarly festivities. We expect everybody to come together and have this sense of togetherness. And for the domestic and international tourists coming in, as we market it, we expect them to come and enjoy Goa to the fullest, to what Goa has as its own culture and tradition. खबरो इतल्या सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जियो TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.